Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. आमचे इंटक फेडरेशनाचे गोयचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट अजय प्रभू गांवकर जेन्ना पयर आमचो इव्हेंट जालो तेन्ना हे सगळे आमचे भाव गोयचे आयिल्ले तांणी आपलो प्रश्न आमचे कडेन मांडलो आनी ताका आमी सांगले की आमी वचून इलेक्ट्रिसिटी चीफ इंजिनियराक घेराव घालून कितें आहा तें विचारया. आज दोन गोष्टी उघड जाल्यो. एक म्हणल्यार तांचे शूज जे आतां ऑफिसरान सांगले की ते फिल्डाचेर नासता म्हणून आनी हांगा म्हज्या भावान सांगले की ते फिल्डाचेरूच काम करता. जे खांब्या वयले मिटर आसा रिडींग ते काडटा, सोलाराचे रिडींग ते काडटा. म्हणल्यार हे फील्ड काम न्ही. त्या घराघरांनी वचप, सगळ्या वाठारांनी भोंवप हे फील्ड काम न्ही. सो तांकां वी डिमांड दॅट सेफ्टी शूज हॅज टू बी प्रोवायडेड. कित्याक कितलेशेच जाणांक स्नेक बाईट जाल्या, डॉग बाईट जाल्या. सो जेन्ना तूं सँडल दिता तेन्ना ऑलरेडी मारतलो न्ही तो, करंटूय लागता खंय. सो आय थिंक दीस ऑल्सो हॅज बीन पुट इन द मेमोरंडम. आमी डिमांड करता की तांकां सेफ्टी गॅजेट जे आहा ते तांकां दिवचे बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द फील्ड. आनी तिसरे तांकां आमी डेडलायन दिल्या कित्याक तो सांगता की आमी सरकाराक घातला, सरकारान हे डिसिजन घेवचें पडटलें. 1.5 वर्स पयलीं आमी सरकाराच्या नदरेक हाडिल्ले. 1.5 वर्स जावन वचून सुद्धा तो सांगता की सरकाराक धाडला. एज पर तांचे वर्करांच्या डिमांडा प्रमाणे 20 सप्टेंबर हो आमी तांकां टायम दिला कित्याक 28 ऑक्टोबर 2026 तांचो हो कॉन्ट्रॅक्ट काबार जाता. सो ताज्या पयलीं तांकां रेग्युलरायझेशन जावपाक जाय, तांचो रेग्युलर पे स्केल मेळपाक जाय, तांचे पीएफ अरियर्स ऑफ 12 वर्साचेय पे जावपाक जाय. ना जाल्यार आमी पीएफ डिपार्टमेंटाकूय घेराव घालतले की ह्या देशान कायदो समान आसपाक जाय. 20 सप्टेंबराक जर तर हे सरकार जर तर तांचे आयकना, 20 सप्टेंबराक म्हाका दिसता 5 दीस जाता चवथीचे, गणपती सगळे पावयतले. 21 तारखेक ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता आमी तांकां उदकान पावोवचो पडटलो. ताजो ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचो मोरया 21 तारखेक आमी हांगा करतले जर तर तांचो प्रश्न मिटना जाल्यार.